सन ऑफ सॉयल असे म्हणून वळखतात भगवान बिरसा मुंडा हांकां आणि आयज तांची 150वी जयंती मनयतात. द लेजंडरी फ्रीडम फायटर आणि आपल्या तत्वा खातीर वळखले वतात अशें आसा भगवान बिरसा मुंडा. ब्रिटिशा अगेन्स्ट ते झगडले आपली रानां, आपल्यो जमनी आणि आपले सैम सुरक्षीत दवरपा खातीर. तशेंच कितें आयज गोंयान गरज आसा काय? कारण गोंयान जे रानां सोंपोवपाचो बोवाळ चलिल्लो आसा, जमनी विकपाचो जो बोवाळ चलिल्लो आसा आनी हाजेर म्हाका दिसता प्रत्येकान ही तत्वां घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. पूण सरकार कितें करता? सरकार आयज इव्हेंट करता भगवान बिरसा मुंडा हांच्या नांवाचेर. पूण खरें म्हळ्यार ही तत्वां लोकां कडेन पावोवपाची गरज आशिल्ली, आमची रानां सुरक्षीत दवरपाची गरज आशिल्ली. जर भगवान बिरसा मुंडा हांची आमी जयंती मनयता जाल्यार तांचे तत्वां फॉलो करपाची गरज आशिल्ली. भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती मनयता आसतना पेडणेच्यान जनजातीय गौरव यात्रा गव्हर्मेंटान सुरवात केली. ही बायक रॅली करपा पेक्षा आमी सैम वांटोवपा खातीर कितें करपाक शकता आशिल्ले हाजेर सरकारान विचार करपाची गरज आशिल्ली. आयच्या ह्या दिसा आमी फक्त इतलेंच मागता की भगवान बिरसा मुंडा हांच्या तत्वांचेर आमी चलपाक लागुया, हांच्या तत्वांचेर आमी विचार करुया आनी हांचे तत्व आमी फुडें व्हरपाक मदत करुया.